भरती येवजणेक विरोध सुरूच आसा। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणाच्या कांय वाठारांत बिरेस्तारा आणि शुक्रारा वादाक कारणां थारिल्लीं निदर्शनां सुरू आशिल्लीं दिश्टी पडली। सैन्य दळांत नोकर भरती खातीर केंद्र सरकाराच्या अग्निपथ येवजणेक शुक्रारा सिकंदराबाद रेल्वे स्टेशनाचेर हिंसक आंदोलन जालें। ह्या आंदोलना वेळार विद्यार्थ्यांनी 2 बोगी जळयल्ल्यान पयल्या 3 प्लॅटफॉर्माचेर वादग्रस्त परिस्थिती उप्रासली, जाल्यार NSUIच्या विद्यार्थ्यांनी बशीचेर फातर शेवटून मारले। कळंगूट, कानोळे, हडफड्या, पर्रा आणि नागोवेच्या आदले ओडीपी करतना तातूंत मुद्दम कांय चुक्यो केल्यात। हाचो फायदो गुंतवणूक करप्यांक मेळचो म्हूण ह्यो जाणून बुजून चुकी केल्यात असो आरोप TCP मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केला। मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज TCP समितीची बसका घेवन ह्या समितीन सोदिल्लो आदल्या ओडीपीच्या चुकांविशीं पत्रकारांक म्हायती दिली। TCPची ही समिती 27 एप्रिलाक स्थापन केल्ली। ह्या समितीचो अभ्यास अजूनय सुरू असून ह्या समिती कडल्यान आदल्या ओडीपीक रद्द करपा विशीं येवपी अहवालाक ह्या पावसाळी अधिवेशना पयलीं सरकाराची मंजुरी घेतलो अशें विश्वजितान म्हणलां। पोरण्या गोंयांतल्या बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय करची अशी मागणी अँथनी डिसिल्वान कन्सर्न सिटीजन वांगड्यांनी केला। येता ते विधानसभेन पोरण्या गोंयांत जावपी बेकायदेशीर बंगलो बांदकामाचो मुद्दो आमदारांनी विधानसभेन मांडचो अशी साश्टीच्या आमदाराक मागणी आसा, अशें कन्सर्न सिटीजन वांगड्यांनी पत्रकार परिशदेन म्हणलां। कर्नाटकांतल्यान 200 मेगावॅट वीज मेळटली, ते खातीर हो प्रकल्प म्हत्वाचो। सध्या गोंयांत विजेचो उणाव आसा। हो उणाव असोच कायम उरल्यार ताचो परिणाम गोंयच्या उद्देगीक मळार तशेंच सर्वसामान्यांक जावंक शकता। सध्या वीज ज्या मोलान गिरायकांक दिता ताचें मोल लेगीत उणावाक लागून वाडूंक शकता। हे सगळे नियंत्रण हाडपा खातीर तामनार प्रकल्प म्हत्वाचो अशें मत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हाणें व्यक्त केलां। हाचे वेल्यान तामनार प्रकल्पाक सरकार तेंको दितले अशें स्पश्ट जाता। हो प्रकल्प जातना सैमाचो इबाड जावचो ना हाची जतनाय सरकार घेतले अशें सुदीनान म्हणलां। राष्ट्रपती वेंचणुकेन हे फावट भाजपाक कसरत करची पडटली। ही वेंचणूक दिसता तितकी सादी ना अशें मत महाराष्ट्राचे खासदार संजय राऊत हाणें व्यक्त केलां। पश्चिम बंगाल, केरळ, बिहार, तमिळनाडू ह्या सारक्या देशांतल्या व्हड राज्यांनी भाजपाक तेंको ना। फकत खासदारांच्या मताचेर भाजपा ही वेंचणूक जिखपाक शकता, मात भाजपा जिखली जाल्यार सुद्दां सामकी काटार जिखतली अशें मत राऊत हाणें व्यक्त केलां। शरद पवार हे ह्या वेंचणुकेंत एक बेस बरे उमेदवार आशिल्ले। तांचे कडेन ही वेंचणूक जिखपाची तांक लेगीत आसा, मात तांणी ही वेंचणूक लडोवपाक न्हयकार दिला, नाजाल्यार राष्ट्रपती पदा खातीर ते योग्य फुडारी आसात अशें ताणें म्हणलें।
1 जून सावन नुस्तेमारी बंद आसा. पावसान नुस्तें कमी मेळिल्ल्यान नुस्त्याच्या दरांत बरीच वाड जाला. बांगड्याचे दर 200 ते 220 रुपया किलो आसा, जाल्यार इसवण आनी मोठ्या सुंगटांचे दर वाडला. मोठी सुंगटां 700 ते 800 रुपया वांटो, जाल्यार इसवण 1000 रुपया किलो विकतात. पापलेट 700 ते 800 रुपया किलो, चणक 600 रुपया किलो, तामसो 650 रुपया किलो, वेल्ल्यो 260 रुपया किलो, सुंगटां 350 ते 400 रुपया किलो विकतात. सवनाळे 400 रुपया किलो, लेपो 300 रुपया किलो, जाल्यार ताल्ले 260 रुपया किलो विकले वतात. गोंयकारांक नुस्त्या बगर शीत ताळ्या सकयल वचना. कोलदर्यांत नुस्तेमारी बंद आशिल्ल्यान मेळटा त्या नुस्त्याची दर वाडला. गांवगिऱ्या वाठारांत मानशेचें नुस्तें लोक उडी मारून घेतात. ह्या नुस्त्याची लेगीत दर बरीच वाडिल्ली आसा. ह्या वाडिल्ल्या नुस्त्याच्या दराक लागून गोंयकारांची बोल्सां खाली जावपाच्या वाटेर आसा. ग्रामीण वाठारांतल्या लोकांक गोवा मेडिकल कॉलेजींत म्हळ्यार गोमेकून वचपाक खूब आडखळी येतात. ताका लागून ल्हान ल्हान ऑपरेशनां गांवगिऱ्या वाठारांनी सुरू करपाचे सरकारान यत्न सुरू केल्यात. हाचो पयलीं प्रायोगीक तत्वाचेर प्रयोग वाळपयच्या सरकारी सामाजीक हॉस्पिटलांत 22 जूना सावन जातलो. ऑपरेशन विभागाचे उक्तावण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी एके खाशेली कार्यावळींत जाले. दर बुधवारा गोमेकोच्या वेगवेगळ्या विभागाचे दोतोर वाळपय येवन दिसभर दुयेंतीची तपासणी करतले आनी गरज पडल्यार ऑपरेशन लेगीत करतले. वाळपय सामाजीक हॉस्पिटलांत खास ऑपरेशन विभाग तयार केला. दुयेंतींक समाधानकारक आनी बरे उपचार सुविधा दिवचे खातीर ह्या प्रयोगांत सेगीत सुदारणा करतले अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां. फुडल्या 5 वर्सांत काजीचें उत्पन्न वाडोवपाचो यत्न करतले अशें गोंय रान महामंडळाची अध्यक्षा देविया राणेन सांगले. प्रसार माध्यमांनी विचारिल्ल्या प्रस्नांची जाप दितना ती उलयताली. गोंयांत लोक व्हडा प्रमाणांत काजीची पिकावळ करता, मात जाय तशें उत्पन्न मेळना. फाटल्या कांय वर्सां सावन हाच्या कडेन दुर्लक्ष जाल्लें दिश्टी पडटा. काजींच्या पिकावळ पद्दतीन बदल करपाचो यत्न आमी करतात, जाका लागून काजीची उत्पन्नां वाडटलीं अशें देविया राणेन म्हटलें. देड वर्सां भितर मांद्र्या वाठारांतलो विजेचो प्रश्न बेगोबेग सोडयतलो अशें आमदार जी दारोलकारान सांगलें. बेरेस्तारा पारशा वाठारांत पंचायतीची बसका घेतली त्या वेळार तो उलयतालो. वेंचणुके वेळार खासगी सामाजीक आनी सरकारी कामांची आस्वासनां दिल्ली बेगोबेग पुराय करपाचो यत्न करतलो. तशेंच मांद्र्या वाठारांत उदकाचो व्हड प्रश्न आसा तो लेगीत बेगोबेग सुटावो करतलो अशें ताणें सांगलें. ह्या वेळार सरपंच तशेंच पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. लोकांनी कितली टिका केली जाल्यार आमी सकारात्मक आसपाक जाय, आमी वायट उतरां उलोवपाक जायना अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें. बेरेस्तारा कवळे ग्रामपंचायतीचे कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या वेळार थळावो पंच आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.
वास्कोच्या अपना बाजार संकुलाच्या वयल्या माळ्यार आशिल्ल्या शौचालया कडल्यान एक अनवळखी मनीस बेरेस्तारा अचकीत सकयल पडलो आनी जखमी जालो. हातून ताचे दोनूय पाय मोडले. पुलीस तशेंच 108 एम्ब्युलन्सीक आपोवन ताका ताकतिकेन हॉस्पिटलांत दाखल केलो. बेरेस्तारा सांजेचे 6:30 वरांचे सुमाराक एक मनीस थंय वळवळटा तो शौचालयांत गेल्ल्या दुकान धन्याक दिसलो. ताणें पुलिशेक आनी 108 एम्ब्युलन्सीक कळयलें. तो मनीस कोण, तो थंय कित्याक आयिल्लो आनी तो थंय कसो पडलो हे विशीं कांयच खबर ना अशें थंयच्या दुकान धन्यान सांगलें. कोरगांवचो मनीश गवंडी हो 10 ते 12 वर्सां सावन चित्रां काडटात. व्हड व्हड नेत्याची चित्रां ताणें काडल्या. 7वेक तो सध्या आसा. ताका हे मार्गदर्शन शिक्षकां कडल्यान मेळ्ळां अशें मनीशान सांगलें. तशेंच सौरभ जोशी हांची चित्रकला पळोवन तो शिकलो अशेंय ताचें म्हणणें. ताचे ह्या चित्रकलेक घराब्यांचोय तेंको आसा आनी ह्यान फुडें ही कला कायम दवरपाची ताची उमेद आसा अशें तांच्या घराब्याचें म्हणणें. मनीश गवंडीची लोक आतां तुस्तू करपाक लागल्यात. हिंदूंचो उमेदीचो आनी व्हड सण म्हळ्यार चवथ. अंदू ऑगस्ट म्हयन्याचे 21 तारखेक चवथ जातली. चवथीक सुमार 2.25 म्हयने उरिल्ल्यान सध्या मुर्तीकारांनी गणपती करपाच्या कामा कडेन लक्ष घातलां. दिवचल मालांतल्या वेगवेगळ्या चित्रशाळांनी गणपतीच्यो मुर्त्यो आकार घेवपाक लागल्यात. फाटल्या कांय वर्सांच्यान प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मुर्त्यांचें आक्रमण वाडलां. ताका लागून वेवसायाचेर हावळ आयल्या अशें थळाव्या मुर्तीकारांचें म्हणणें आसा. दिवचल मालांत 100 परस चड चित्रशाळा आसात. चिकट माती काडून भोवतेक सगळ्या मुर्तीकारांचे हात गणपती करपाक लागल्यात. चिकट माती चित्रशाळांनी हाडटा म्हणसर येवपी खर्च आनी रंगाचें वाडिल्लें मोल हाका लागून गणपतीच्यो मुर्त्यो कांय प्रमाणांत म्हारग जावपाची शक्यताय आसा. कोलवाळ पुलाच्या बांदकामा खातीर वापरपी सामान चोरून धांव मारपी सांत पिरायेच्या भुरग्यां सयत तिगा दुबावितांक कोलवाळ पुलिसांनी ताब्यात घेतल्यात. तातूंतल्या दोगांक अटक केली जाल्यार सांत पिरायेच्या भुरग्याक मेडशेच्या सुदार घरांत धाडून दिला. दुबावितां कडल्यान 75,000 चोरिल्ले सामान जप्त केले. अटक केल्ल्या मदीं अर्जुन हिरालाल पवार हो 20 वर्सांचो तरणाटो साई कॉलनी थिवी ह्या वाठारांत रावता आनी विशाल अनिल प्रसाद हो 20 वर्सांचो तरणाटो गावसवाडो म्हापशा रावता. जाल्यार मेडशे सुदार घरांत धाडिल्ल्या सांत पिरायेचो दुबावीत हो शेटयवाडा धुळेर हांगासरलो आसा. पेट्रोलियम कंपनींनी नवीन घरगुती गॅस कनेक्शनाच्या मोलांत वाड केल्या. हाचे पयलीं एका सिलिंडराचें कनेक्शन घेवपाक 1,450 रुपया दिवचे पडटाले, पूण आतां 750 रुपया चड म्हळ्यार 2,200 रुपया दिवचे पडटले. तशेंच 2 सिलिंडर कनेक्शन घेतल्यार 1,500 रुपया अतिरिक्त दिवचे पडटले. म्हणल्यार तुमकां 4,400 रुपया सेक्युरिटी म्हूण भरचे पडटले. हाचे पयलीं 2,900 रुपया दिवचे पडटाले. हो बदल 16 जून पासून लागू जातलो.
करमल घाटांतल्यान थारायिल्ल्या राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या कामांचो नियाळ घेवपाक आनी झाडां मारपाच्या कामांचेर चर्चा करपाक बसका घेतली. घाटांतल्या रस्त्याचें काम सुरू जावपाक 7 ते 8 म्हयने आनी तें काम पुराय जावपाक 3 ते 4 वर्सां वतली, अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिल्या. मंत्र्या वांगडा सभापती आनी काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर, काणकोणांतले कांय नागरीक, कांय राजकीय फुडारी आनी हेर हे बसकेंत आशिल्ले. उण्यांत उणी झाडां मारून काम पुराय करतले अशें उतर मंत्री निलेश काब्रालान दिलां. दर्यादेग वाठार हक्क विधेयक म्हणल्यार कोस्टल रायट्स बील संसदेत मांडून ताचो कायदो जावचो अशी मागणी राष्ट्रीय मच्छीमार संघटना आनी गोंयच्या रापणकारांचो एकवट हे संघटनेन मागला. मच्छीमार संघर्ष यात्रा गोंयांत पावल्या. ही यात्रा सगळ्या मच्छीमारां मदीं तांच्या हक्कां विशीं आनी केंद्रीय प्रकल्पाक लागून नुस्तेकारांक जावंक शकता त्या त्रासा विशीं जागृताय करता. दिसान दीस कोरोनाचे प्रमाण वाढत आसा. बिरेस्तारा 112 नवे कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 641चेर पावला जाल्यार 24 वरांत 67 दुयेंती बरे जाल्यात. दिसान दीस कोरोनाचे प्रमाण वाडिल्ल्यान लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. आतां मेरेन गोंयांत 2,46,806 कोरोना दुयेंती मेळ्ळ्यात. विधानसभा वेंचणुकेत नवीन वेंचून आयिल्ल्या 19 नवीन आमदारांक विधानसभेचे कामकाज कशें चलता ताची म्हायती दिवपी अर्दे दिसाचे प्रशिक्षण दिवपाची कार्यावळ बेरेस्तारा जाली. हे प्रशिक्षण पर्वरी सचिवालयाच्या सेमिनार घरांत जालें. अधिवेशनांत प्रश्न कशे विचारप, जाप कशी दिवप, लेखी व्यवहार तशेंच सभाघराच्या कामकाजाची म्हायती ह्या वेळार नवीन आमदारांक दिली, अशी म्हायती सभापती रमेश तवडकर हाणें दिल्या. जाल्यार सभाघराचे सगळ्या आमदारांक 27 आनी 28 जुनाक हॉटेल ताज विवांतान प्रशिक्षण दितले, अशी म्हायती रमेश तवडकर हाणें दिल्या. महाराष्ट्राची रामगो प्रमोदिनी संस्थे वतीन आमदारांक हे प्रशिक्षण दितले, अशें ताणें सांगलें. तशेंच कोतिगांव पंचायतींतल्या श्रमदाना वरवीं काम करून बांदिल्ल्या घराच्या मालकी 18 जुनाक भाजपाचो राष्ट्रीय म्हणयारो संदीप पात्रा हांच्या हस्तुकीं घरकाराक दितले, अशी म्हायती ताणें दिली. मायकल आनी तूं 5 वर्सां काँग्रेसीन रावतली काय भाजपान वचपाचो प्रस्ताव आसा, अशें विचारल्यार डिलायलान जाप हांसून वेली. मायकल लोबोची दोनूय हॉटेलां कायदेशीर परवाने घेवन बांदला. आमचे कडेन फावो ती सगळीं कागदपत्रां आसात. विरोधकांक सतोवपा खातीर सत्ताधारी पक्ष आनी जांचें सरकार आसा ताणें आमकां मुद्दम कारणां दाखया नोटिश्यो काडल्यात, अशें शिवोलेची आमदार डिलायला लोबोचें म्हणणें.
बेकायदेशीर जमीन रुपांतरणाच्यो 60 ते 70 केशी आमचे नदरेक आयल्यात. दर्यादेग वाठारांत अशी प्रकरणां चड आसात. हो सगळ्यांत व्हडलो जमीन घोटाळो आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. ही सगळी प्रकरणां SIT कडेन दिवन ताची चवकशी करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. बेकायदेशीर जमीन रुपांतरणाच्या प्रकरणाचेर नदर दवरपाक, कारवाय करपाक आनी ताचेर आळाबंद हाडपाक पयलीच फावट सरकारान एक स्पेशल इन्व्हेस्टिगेटिव्ह टीम म्हळ्यार SIT नेमल्या. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सोशल मिडियाचेर हे विशीं घाल्ले म्हायती प्रमाण सरकाराक जाग्यांचे बेकायदेशीर रितीन हस्तांतर जाल्ल्याच्यो कागाळी आयल्यात. शिक्षण क्षेत्रांत गणिताच्या बाबतींत फाटीं पडिल्ले गोंय बेरोजगारीच्या बाबतींत मात खूब फुडें आशिल्ल्याचें दिसून येता. राष्ट्रीय सरासरी प्रमाण गोंयांत 2.5 पटीन बेरोजगार चड आशिल्ल्याचें राष्ट्रीय लेबर फोर्स सर्वेक्षण अहवालांतल्यान दिसून आयला. गोंयांत बेरोजगारी दर हो 10.5% इतको आसा. बेरोजगारीच्या बाबतींत राष्ट्रीय सरासरीचें प्रमाण 4.2% इतकें आसा. ताका लागून बेरोजगारीचे प्रमाण हे राष्ट्रीय सरासरीत 6.3% इतके चड आसा. ग्रामीण आनी शहरात बेरोजगारीच्या सर्वेक्षणाचो वेध घेतला. केंद्रीय मंत्रिमंडळान दूरसंचार सेवा खातीर 5G स्पेक्ट्रम कबलातीक मंजुरी दिल्या. तशेंच टेलिकॉम स्पेक्ट्रम खातीर एडवान्स पेमेंट भरपाची अट रद्द केल्या. पावणेंत येसस्वी बोली लावपी कंपनीक 20 हप्त्यान रक्कम भरपाची मुजत दितले. जुलय अखेरे मेरेन ही पावणी जातली. संबंदीत कबलात 20 वर्सांचे वेदते सयत वट्ट 72,097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खातीर आसतली अशें सरकारान स्पश्ट केलां. दिल्लीच्या कांय पर्यटकांनी अंजुना दर्यावेळेर 4 चाकी गाडी भोंवडायत ती उदकांत बुडयली. ही घडणूक सांजे घडिल्ल्याचे पळोवणी सांगतात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2 दिल्लीचे पर्यटक GA03Z8313 ही गाडी दर्यावेळेर भोंवडायताले. मात तांकां दर्यावेळेर उदकाक लागून फोंडकुलांचो अदमास आयलो ना. तांची गाडी रोमली. तांणी गाडी भायर काडपाचो यत्न केलो मात तांकां यश आयलें ना. कांय लोक सांगतात ते प्रमाण ही गाडी चलोवपी पर्यटक सोऱ्या नेटार गाडी चलयताले. कांय वर्सां फाटीं आदलो पर्यटन मंत्री मिकी पॉशेको हाचेर अशीच दर्यावेळेर गाडी चलयली म्हूण कागाळ जाल्ली आनी हे केशींत ताका ख्यास्तूय जाल्ली. इतलें जावन लेगीत दर्यावेळेर गाडी चलोवप्यांच्यो घडणुको मात अजुनूय थांबयल्ल्यो नात. काणकोण माल्याच्या माशा ह्या गांवांत वर्तुळ आकारान तयार जाल्लो इंद्रधोणू सारको दिसपी हॅलो तयार जालो. सूर्य वा चंद्राच्या सरभोंवतणी तयार जाल्ले एक मन भुलोवपी आनी इंद्रधोणू सारकेच सैमाचें आनीक एक सुंदर रूप घडोवपी घडणूक म्हळ्यार प्रभा मंडळ, जाका इंग्लिशीन हॅलो म्हणटात. ह्या प्रभा मंडळाची जायतीं रुपां आसूं येतात. मळबान रंगीत वा बेरंगी धवे मुदयाळी आकार ते घेवं शकतात. हातूंतले बरेचशे सूर्य वा चंद्रा लागीं दिसतात, पूण कांय हेर कडेन ह्या मळबाच्या उरफाट्या भागांत लेगीत दिसतात. सगळ्यांत चड पळोवपाक मेळटा ते प्रभा मंडळ वर्तुळकारांत आसता, ताका 22 डिग्री प्रभा मंडळ अशें म्हणटात. तातूंत लायट पिलर्स आनी सनडॉग सांचोय आस्पाव जाता. पूण ह्या भायर लेगीत हेर जायते प्रकार आसात.